प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 9 वोड 35 ते मातवाचो 10 वोड 1 आनी 5 ते 8 पर्यंत. Matthew chapter 9 verse 35 to Matthew chapter 10 verse 1 and verses 5 to 8. And आता आमी पहिले देवाचे उतर आयकोया. तेन्ना लोकां मदली सगली पिडा रोग बरो करीत राजाची बरी खबर परगटीत आनी ताच्या देवस्थानांनी शिकोण दीत जेजू सगल्या नगरा गांवांनी गेलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी पडोवन त्यो गवडी नासलेल्या मेंढरां पोरी त्यो दोगदोवताल्यो आनी निराधारी जाल्ल्यो आसल्यो देखून तांचे विशीं तो चुरचुरतालो. तेन्ना ताणें आपले शिसांक म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकेचे दोनया लागीं आपले लुणे मोडलेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळे जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बावडत्यांच्या गांवांची वाट धरी नाकात आनी सामारेकारांच्या नगरांनी भितर सरू नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घरांच्या सांडलेल्या मेंढरां सोडशी वसा आनी वचून सुर्गीचे राज येवचें जालें अशें पुरगूट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात, तुमी फुकट घेतलां फुक्या दियात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपल्या शिसांक वो अधिकार दिता आनी तो म्हणटा, वसात तुमी आनी शेणलेल्या मेंढऱ्यांक बरोबर वसोन तांकां ही बरी खबर दियात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून त्या दिसांनी जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो ताणें असल्यो वस्तू म्हणल्यो. कित्याक काय म्हणल्यो तांकां? कित्याक तांकां म्हणलें शेणलेले मेंढरे? भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजून ही उतरां म्हणली शेणलेल्या मेंढऱ्या कडेन वसात, तेन्ना भाव भयणीनो तो म्हणटा अशें कित्याक जेन्ना तो लोक त्या वेळार जिवो आसलो तांकां मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे चलपाचें पडटालें. हें कर, तें कर, देवस्पण कर, साबाता दिसा हें कर नाका, तें करपाचें. आनी भाव भयणीनो, जे फारिझेव आसले, धर्मशास्त्री आसले, ते धर्माचे लिडर आसले, ते ह्या लोकांच्या फाटल्यान आसले, तांकां इतले त्रास दिताले की लोकांक आतां खरेंच कंटोड आयलो. कित्याक तांकां आतां धर नाका आसलो, तांकां कसलो देवाशी संबंद नासलो. ती आतां पयस वेतालीं देवाशी. फकत सिनागोगांत देव मंदिरांत जालीं फकत आपलें देवस्पण करपाक, पण खरें म्हणल्यार तांचो संबंद नासलो. आनी जेजू म्हणटा, वसात म्हणटा, तांकां बरीं करात, तांकां दाखोवया की देव खरेंच ताचो मोग करता म्हणून. तांच्या दिसपट्ट्या जिवितान वसात आनी तांकां ही बरी खबर दियात की देव आयला म्हणून तांचे सवें आनी तो तांचो मोग करता म्हणून आनी खरेंच तांकां सगळें बरें दिवंक सोदता म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक धाडटा आनी म्हणटा, हें सगळें करात आनी तांकां सांगात की खरेंच देव ताचो मोग करता आनी हांव आयलां तांकां बरी खबर दिवपाक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या करारची भुरगीं आसात, आमी त्याच मेंढऱ्या भाशेन, शेणलेल्या मेंढऱ्या भाशेन जाल्या काय? आमीच आतां फकत धर्म करता काय? भाव भयणीनो, जेजू 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारान येयलो आनी तो खुर्सार वचोन आमचें मरण मेलो. ताणें सगळे कोश्टाक भोगले, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतलीं, आमचें सगळीं शिराप घेतलें, आमचे जे कुडीन आमकां कसलें दुयेंस आसा, कसली पिडा आसा, तो पिडा रोग ताणें घेतलो आनी तो खुर्सार आमचे पासत मेलो. आनी आतां आमी जेन्ना ताजेर भावार्थ धरता तेन्ना खरेंच आमी एक नवी रचना जाता, पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर जियेता. पूण भाव भयणीनो, आमी आयज
खरेंच हें जाणो खरेंच आमचो संबंद जेजूशी आसा जेजू आमचो देव सोमी सोरवंटार म्हणून आमी खरेंच मानता काय आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजू आमचे बरोबर हा काय फकत आमी आयताराच्या दिसा मिसाक वेता आमचे देवस्पण करता आनी आमचो संबंद बिलकुलूच ना आमी खरेंच देवाचें उतर नको आमी खरेंच पवित्र आत्मो कोण तो आनी कितें पवित्र आत्म्याचें काम तें आमी नको आनी देखून भाव भयणीनो त्या लोकां भाशेन जी जेजून म्हणलेलें की ते शेणलेले मेंढरे आयजूय आमी शेणलेले मेंढरे जाले हांव कित्याक आतां आमकां पवित्र आत्मा आसून देवाचें उतर आसून जेजू आमचें मरण तरी आमकां ती आमकां तें कळोंक ना ती सजमणी मेळोंक ना आनी देखून बावणे आमी आमचेंच कोत्ता आमचें देवस्पण करता आमी चिंता की आमी साल्वार जाले आमचें तारण जालें म्हणून आनी आमी आमकांच फटयता भाव भयणीनो गरज आमकां हें देवाचें उतर जें पवित्र पुस्तकांत बरयलां त्या उतराची आमकां सजमणी मेळपाक आनी भाव भयणीनो जेन्ना तुमी सदां देवाचें पवित्र पुस्तक उगडून देवाचें उतर वाचतात तें वाचून ताचेर नियाळ करतात ते फकत नियाळ करून आनी मागीर तें पवित्र पुस्तक बंद केले उपरांत आमी म्हणटा आमी आमचें देवस्पण जालें म्हणून आमी दुसरेंच करता तसलो कसलोच फायदो जावचो ना आमकां जाय आतां तें उतराचेर नियाळ करून तें दिसपट्टें तें उतर करपाक तें पाळपाक आनी जेन्ना आमी पाळटा आमचें फटोवपण जें आमी चिंता की आमचें तारण जालें म्हणून तें सगळें पयस जाता आमचे दोळे उक्ते जातात आमच्या काळजाचे आमच्या मनाचे आनी आतां आमी देवाचें उतर करून हें जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आनी आतां आमी जे शेणलेले मेंढरे आसा आतां आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरता आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां कवीत करता तो म्हणटा यात म्हजे कडेन म्हजें उतर घेयात म्हज्या उतरा प्रमाणे चलात हांव तुमचो बरो गवंडी हांव तुमकां एका बऱ्या जाग्यार व्हरोंक सोदतां तुमकां खरेंच एक बरें क्रिस्ती जिवीत बरें एक सासणीक जिवीत दिवंक सोदतां पूण भाव भयणीनो गरज आमकां हें उतर आमच्या काळजान धरून आमच्या मनाची नोडसणी करून हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळूंक आनी पवित्र आत्म्या उदेशी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी परतून नियाळ करुया हें परतून उतर वाचुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलोन आमी हें जैतिवंत जिवीत आनी तेजे उपरांत सासणाचें जिवीत जेजू बरोबर जिवंक आमी तयार जावया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता